आम्ही आज जो काश्मीराक 22 तारखेक जो अटॅक जाला ट्युरिस्टाचेर, म्हणजे आमचे जे भारतीय लोक जे आमचे म्हणजे ताणी केलां तशें की ताणी म्हटलां की ताणी विचारलां प्रत्येक ट्युरिस्टाक ताणी विचारलां की तुजी जात कितें, तुजो धर्म कितें, आनी जो मनशान सांगलें की आपूण हिंदू म्हणटा ताका त्या हिंदू ताणी मारून उडयल्ले आसा ह्या अतिरेक्यांनी. आनी आमी हांगा आयल्या ह्या कारणाक लागून आमी निशेध करता. आनी पाकिस्तानाचे जे आमचे प्रधानमंत्री उदक बंद न्ही, म्हाका दिसता आमचो श्वास सुद्दां बंद करूंक जाय. कारण आमच्या ह्या देशांतल्या लोकांक हो पाकिस्तान इतलो त्रास करता की आमी हांगा आमचो देश जावन आमी हांगा भिवून रावपाची अशी परिस्थिती ते करून दाखयतात. पूण आमी केन्ना भिवचे ना, कारण आमचो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा, मोदी आमचो मोदीजी जो प्रधानमंत्री आसा ताजेर आमकां पूर्ण विश्वास आसा. आनी त्या विश्वासाचेर आमकां आनी कॉन्फिडन्स येता आनी आमकां कापोस्ताद येता. पूण हांव आज हांगा आमी जी हांगा येवन रावल्यात हें तांणी सुरवात केल्ली केन्ना, हें पयलींच जेन्ना आमकां फ्रिडम मेळिल्लें, जेन्ना देश स्वतंत्र जाल्लो आनी देश स्वतंत्र जावचे पयलीं हांणी जेन्ना फाळणी केली तेन्नाच तें अतिरेक्याचें हें सुरू जाल्लें आमच्या देशाचेर. तें आमकां त्या वेळाचेर आतां पर्यंत त्रास करीत आसा. पूण आतां आमी हें सोंसून घेवचें ना. आमी वेळ पडल्यार आमी सुद्दां काश्मीराक वतले आनी आमच्या देशा खातीर आमी बलिदान दिवपाक सुद्दां तयार आसा. कारण देशा खातीर देश प्रेम आनी देशाची सेवा ही व्हडली सेवा. म्हणून हांव आनी एक्चुली हांगा आमी हे सगळे आयले हाज्याहून चड येवपाक जाय आशिल्लें. प्रत्येकान देश प्रेम दाखोवपाक जाय. अशें न्ही की थंय हिंदूकूच मारल्या, थंय एक क्रिस्तांव भावूय मेला, क्रिस्तांव भावाकूय तांणी मारला. पूण हांव अपील करतां गोंयांत जितले धर्म आसा, हिंदू, क्रिश्चन, मुस्लीम, आमी इंडियन आसा, गोंयकार आसा, मागीर आमी पयलीं इंडियन मागीर गोंयकार. हांव तांचे कडेन अपील करतां की तांणी असली कॅन्डल लायट करची, सगळे धर्मांनी एकठांय जावन करची. कित्याक हो हल्लो आमच्या देशाच्या लोकांचेर आसा, हो धर्माचेर हल्लो ना. हो सगळ्या ते क्रिस्तांवाकूय मारिल्लो आसा थंय. पूण हांव अपील करतां गोंयकारांक, गोंयभर असली तांणी कॅन्डल लायट करची, सगळे धर्म येवचे, हिंदू, क्रिस्तांव आनी मुस्लीम, आनी आमच्या सरकाराक तेंको दिवचो. आनी वेळ पडलो जाल्यार आमी सुद्दां काश्मीराक वतले. इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा.